गोंय 100% साक्षर जावचें ताच्या खातीर बींग एड्युकेशन मिनिस्टर बींग ए चीफ मिनिस्टर हो म्हजोय प्रयत्न आसा, म्हाज्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचो प्रयत्न आसा. शिक्षीत मनीस जाका बरोवंक आनी वाचूंक येना ताका सोदून काडचो. हांव जे आतां पर्यंत 3000 लोकांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. 705 जाले, उरलेले 2300 आतां बसतले परिक्षेक. सर्व शिक्षा अभियानावरवीं व्हाळशी दिवचलच्या ज्येष्ठ नागरिकां खातीर शिक्षा वर्ग घेतले. झांटये महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी फुडाकार घेवन ह्या नागरिकांक शिक्षण दिलें. हे आदी तांकां बरोवपाक वाचपाक येनाशिल्ल्या कारणान तांकां दिसपट्टे जिणेंत, दोतोरा कडेन, बँकेत कितेंय काम आसल्यार अडचण जाताली. मात तांकां अक्षर वळख जाल्ल्यान तांकां तांची सायन लेगीत मारपाक येवपाक लागल्या. फुडल्या म्हयन्यांत ह्या ज्येष्ठ नागरिकांची परीक्षा घेवन तांकां प्रमाणपत्र दितले. जाल्यार ह्या शिक्षणाचो फायदो कितें जाल्यार ह्या शिक्षणाचो फायदो पयलो की तांकां जाणट्यांक घरा कडेन घडयाळ आसा पूण ते घडयाळ कळनासलें. दुसरें कितें केली तांकां सही मारूंक कळनासली तर ही आमचो अंगठो लाय म्हणून आतां ती बँकेन वयतली सही करतली. आनी तिसरी गोश्ट अशी आहा की हांकां कितें करता केन्ना केन्ना डॉक्टरा कडेन वयता ती आनी रेसेत दिता जाल्यार सकाळीं दुपारी आनी रात्री हे तिनूय शब्द जरी आहा ते आतां तांकां कळ्ळे. म्हणजे ते सकाळीं त्या गुळयेचेर ती स म्हणून काडलो स काय तांकां ही गुळी सकाळची म्हणून कळ्ळी. चिराग आनी म्हाका भरपूर बरें दिसता की आमी सगळे जाणां मेळोन आमची टीम तांकां शिकयता. गणीत जावं मागीर घरा टायम पळोवपाक जावं आई जें तांकां कळनासलें तें आमकां शिकोवपाक मेळटा आमकां. ह्या वर्गात येवपी ज्येष्ठ नागरीक लेगीत तितल्याच उमेदीत हे शिक्षण घेतात. म्हणजे पयलीं शाळेन गेलो पण परीक्षाच दिवंक ना. फुडें धडे बी बरयता, सायन मारता. पूण खंय येयल्या पासून म्हाका आनी थोडीशी खूब म्हायती मेळ्ळी. आमी काय पयलीं शिकूंक ना आनी आतां आमकां हे वयार आमकां आतां शिक्षण दिलां. आमी ते सादारणशे आंकडे वाचता आनी एक दोन आपलें नांव बरोवंक करता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.